मी कसं कृष्ण. सुरू की मला ऐकून घेऊया. हरे कृष्ण माते हरे हो वर्ष. कृष्ण स्वाती माताजी. धन्यवाद हरे मस्त. हरे पुराजन असिलेन पुराजनक मेगे नमस्कार आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमक एक अवकाश दिलेलेक मस्त मस्त धन्यवाद. ह्या कसं नाही आजचे टॉपिक ग्लोरियस डिपार्चर त्या विषयारी आम्ही ग्लोरियस डिपार्चर कोण अंगा म्हणच विषयारी आम्ही पळया. आम्ही तवळी एक पटी मंगळाचरण सांगला आता एक शॉर्ट जाऊन एक स्मॉल प्रेयर सांग्या. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधव. हरे कृष्ण. सो आज आम्ही ग्लोरियस डिपार्चर विषय पळूया. सो ह्या ग्लोरियस डिपार्चर हंगा भीष्म देव तगेले लास्टक ताणे तगेले तो कशी शरशायर इದ್ದೋನ್ असता तो कशी देवाक पळोनु तगेल देह सोडता म्हणच विषय हंगा येता. सो तगेल ते ग्लोरियस डिपार्चर. सो आम्ही हंगा भीष्म देव कशी जीवन कोरका आणि कशी देह सोडका म्हणच विषयरी आम्ही हंगा आजी पळोया. सो आता शूर कोरका जलरी कुरुक्षेत्र अंतु युद्धपुरा जल. सो कुरुक्षेत्र अंतु युद्धपुरा जल. आता कृष्ण वापस वतस खैक वतस तगेले द्वारका प्लेसाक. सो हंगा कुंती महाराणी येता तुम्ही लास्ट हंतु समेत कुंती महाराणी विषय पळेलिंची. कुंती महाराणी आणि पांडव असतानी तका रिक्वेस्ट करताची वचू नका म्हूण घेऊन. आणि त्या टायमारी इवन युधिष्ठिर महाराजाक ह्या युद्ध जालेले आपणे निमित्त म्हूण घेऊन तो मस्त बेजार रस्ता आणि आपले निमित्त ह्या युद्धान तो मस्त जन ತಂಗೆಲೆ ಬಮ್ನಾಕ ತಂಗೆಲ ಅನ್ನಕ ಪುರ हे देह सोडलस. सो ते पुरा मेगेल निमित्त जल्लले म्हणू युधिष्ठिर महाराज मस्त बेजार कोणू पैसो नसता. सो हंग कृष्ण बाहेर सो नसता युधिष्ठिर महाराजाला ह्या कंडिशन पळोनु तो रपता. आणि तक्का युधिष्ठिर महाराजाक ह्या तुगेल निमित्त नाही जाऊनसचे तश पुरा तक्का समाधान करू पळेताची जायना. मागीर व्यासदेव समेत समाधान करू पळेता. थंय समेत तो कसं केल्यारी तका समाधान जायना. सो ह्या सिच्युएशन समेत हंगा कृष्णची क्रिएट कोण असता कसं लेक म्हळरी हंगा भीष्म देवाली तगेलेग आपण होर्नु कशी एक राय जाललो कशी चोल का म्हणचे भीष्म देवक तोंडांत ऐकू सुका. आणि एक भीष्म देव हंगा एक श्रेष्ठ भक्त तो श्रेष्ठ भक्ताले ग्लोरी कोळका जनक म्हूण घेऊन हंगा ह्या सिच्युएशनाक युधिष्ठिर महाराजाक कृष्णची घाण नसता. सो केदान भीष्म देवाले वचा तगेले गुल्लो निम्गू यापुरा म्हूण सांगिल तेदन युधिष्ठिर महाराज ओपता. सो तेदन कृष्ण सांगता पुराजनक तुम्ही पांडवाचा पुराजनक सांगता तुम्ही राह्याले म्हणके लायक जावनु अंगोला निघालनु भंगार निघालनु लायक रथांतू चंद रथांतू येऊका भीष्मदेव पळोचक वच्चक म्हणगे. सो तनी कृष्णान सांगिल म्हणकेची लायक ड्रेस निघालनु राह्याले ड्रेस निघालनु अंगार भंगार निघालनु पुरा चॅरियट्स ತಂಗೆಲೆ रथ पुरा रेडी जावन असता. सो ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ
व्यासदेव मस्त जन ऋषी समेत तांगेलोटू बाहेर सरताची. कसलक म्हळ्यार भीष्मदेव पळोवचेक आनी भीष्मदेवाक एक मर्याद दिवचेक तांणी पुरा जन बाहेर सरताची. सो हंग युधिष्ठिर महाराज समेत लायक जावन ड्रेस कोण असता हंग भागवत मन सांगताची तो कशी जावन ड्रेस जावन असता कुवेराल म्हणके होड हागेले कुवेरा कोण मस्त श्रीमंत जावन असुचे. सो ते आर्टोक्रेसिटी म्हणटाच नव्हे एक रायल है. सो ते हंतू पुरा जन रेडी जावन येवन असताची. कृष्ण कसले कशी रेडी जावन येवचे क सांगता कसले म्हळ्यार ಭೀಷ್ಮದೇವಕ್ ಪೂಡ್ ತುಲನ್ ಗೊತ್ತಸ್ತ ಪಾಂಡವಸ ತನ್ನಿ ನ್ಯಾಯ ಜಾವನ್ ಅಸಚಿ ತನ್ನಿ ರಾಯ್ ಜಾವನ್ ಐಲರಿ ರಾಜ್ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಡ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಥವಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಗ್ ಅಸ್ಲರಿ ಜನಕ್ ಚಾಂಗ್ ಜಾಯ್ನ ನ್ಯಾಯ ಜಾವನು ಚಲ್ ನಾಚಿ ಮುಂಗೇನ್. ಸೊ ಪೂಡ್ ತುಲನ್ ತಕ್ಕ पांडवासतनु राय जावन चोल का आणि युधिष्ठिर महाराज राय जावन असो का म्हणजे आश असता. सो आता आम्ही रायाले म्हणके ड्रेस कोण आणि आता तक रायबार समेत दिल्लल निमित्त त्या पळोवन भीष्मदेव कुश पडव म्हणून कृष्णाका आशी जाता. सो हांगा आमकां कसं कळता कृष्ण केन्नाय डिवोटीजल कुशल कतिरी कसं जाय जाल्यार कोरचक रेडी असता म्हणून आणि विंगड जनकय तो तशीच कोरचक प्रेरेपिस्ता म्हणून. सो हंग पुरा जन भीष्मदेव ते शरशयारी निद्दोन असता थई वताची. सो हंग कोण कोण येवन असताची मस्त ऋषिमुनीस येवन असताची. तांणी साधारण ऋषिमुनी नाही व्यासदेव समेत असता दौम्य ऋषी समेत असता. हंग इवन परशुराम समेत असता. परशुरामाक आमी रामायणान समेत रामाल टायमर पळयलींची हंग कृष्णाल टायमर समेत परशुराम हंगा असता उपस्थित असता आणि भीष्मदेवाला हज्जे टायमार समेत तो येता. सो हांगा वसिष्ठ मुनी नारद मुनी भरद्वाज मुनी आणि पर्वत मुनी गौतम मुनी कौशिक मुनी सुखदेव गोस्वामी कश्यप मुनी अंगिरस आणि पुरा मस्त एलिवेटेड ऋषीस तानी. सो तांनी समेत भीष्मदेवाल तसले भक्ताक एक मर्याद दिवचेक आणि तेगेल तुलन ऐकूचेक तो युधिष्ठिर महाराज कसं सांगता म्हणून ऐकूचेक समेत तांणी येवन असताची. सो हांगा तो भीष्मदेवाक मेळचेक पुरा जन येताची. सो हांगा आमी एक भीष्मदेवाला एक कसं पळयत म्हळ्यार तो वसू सांतू एक जावन असता 8 वसूज असत सांतू तो एक जावन असता. सो हांगा आम्ही कोणाका एक कशी रिलिजियसली कसं रिसीव कोरका पुरा ते भीष्मदेव हांगा लायक रीती दाखयता. एक आम्ही फिजिकली कोणाका घरा आयल्यार येयाची बैसाची उदा दिवचे तशी आम्ही रिसीव करताची रिसिप्टेंट फिजिकली. जाल्यार हांगा भीष्मदेव शरशयरी निद्दला. सो तो कशी रिसीव करता तांकां म्हणून जाल्यार तो ऍक्टिव्हली असता आणि हसमुख जावन घेनु तांकां पुरा जनक इन्वाइट तांकां पुरा जनक इन्विटेशन येवचेक इन्वाइट करता. सो तांणी टाइम प्लेस सर्कमस्टेन्सेसारी कशी खंयची सिच्युएशन कशी यूज कोरका म्हणजे हांगा भीष्मदेव हांकां दाखोवन दिलेलो आसा. हांगा अनेक कसन म्हळ्यार कृष्ण समेत येवन असता. सो पांडवास पुरा जन ताका नमस्कृताची. कृष्ण समेत हांगा भीष्मदेवाक नमस्कृता. कसले कृष्णाक नमस्कृता म्हण लेखचे पुरो हांगा एक तो मलगड जावन आसिल तागेल प्रायाक एक मर्याद येवन घेनु एक एथिकल व्हॅल्यूज म्हणटा ते हांतू ताका नमस्कार दिता. आणि तो मस्त वॉरियर जावन आसता स्ट्रॉंग वॉरियर जावन आसिल निमित्त तो मस्त गोत आसिल निमित्त ते हांतू समेत ताका एक रेस्पेक्ट दिवचेक कृष्ण समेत ताका नमस्कृता. हांगा पांडव आसा तांणी नमस्करिसल्यार तांगेल आज म्हणून कन्सिडर जाता. सो तांणी पुरा बेस्ताची आणि आतां कसं नाही भीष्मदेवाला लागी पुरा पांडवास तांणी बेस्ताची. आणि तेदना कसं जाता
भीष्मदेवाला सिच्युएशन पळोवन तांकांय रडू येता, पांडवास तांकां रडू येता आणि हांगा भीष्मदेव समेत रडता आसता आणि तांगेले रोवन रोवन तो सांगता ताका भारी खुश जाता आनी पुरा राजाले हांगा ड्रेस कोन घेवन मस्त आनी ते आईल पळोवन ताका भारी खुश जाता. हा पांडव आसात आनी आतां राय जालेंची युधिष्ठिर महाराज राज जाला आतां. सो म्हाका भारी खुश जाता असो आनी मस्त आनंदारी मस्त मोगारी तांगेले उलयता आनी तागेले मोग समेत तांकां दाखोवन दिता. सो त्या टायमार भीष्मदेव सांगता तुम्ही भीष्मदेवाक कळना आसता युधिष्ठिर महाराज कसले हांगा घेवन आसता तो कसन हंतू फिलिंग्सांत आसता खंयचे गिल्टी फिलिंग्सांत तो आसूं का म्हणून अंदाज कोण आसता हांगा भीष्मदेव. सो तेदना हो भीष्मदेव निमगीता सांगता पांडव आसा तांकां सांगता म्हाका गोतसो तुमी मस्त कश्ट पावलेंची तुमगेलो तो मस्त अन्याय जाला. तुमकां हे पुरा डिजर्वड नासिले. यू डोंट डिजर्व दिस. तुम्ही पुरा लायक पायस जावन आसिले जन आनी धर्मा प्रकार चलत आसिल जन तुम्ही पुरा. सो जलारीची तुमकां इतले कश्ट पडूक जाले इतले रिवर्सल्स पळोवक जाले जाल्यार तुम्ही धर्मा प्रकार चलल निमित्त हांगा एक वर्ड सांगता भीष्मदेव विप्र धर्म अच्युत आश्रया म्हणून. विप्र धर्म अच्युत आश्रया म्हणून. विप्र म्हळ्यार हांगा ब्राह्मणा म्हणून. धर्म म्हळ्यार धर्मा प्रकार चलचे. अच्युत म्हळ्यार देव आणि आश्रया म्हळ्यार आम्ही सरेंडर जावचे आश्रय घेवचे अथवा शेल्टर कोण घेवचे. सो आम्ही केदाना देवान चललेले जेरी चलताची आणि एक ब्राह्मण आले तो वैष्णव आसा तांगेल गायडन्स अंडर वताची आणि देवान चलल रस्तेरी आणि धर्मा प्रकार न्याया प्रकार केदन चलताच की आमकां त्याची ह्या तिनीची देव ब्राह्मण तो वैष्णवास अथवा हे धर्मूची आमकां रक्षण करता. धर्म रक्षिते रक्षितः म्हणटाच पळय तशी. सो तुमकां कसने तुमकां कितलेय कश्ट पावल्यार समेत तुम्ही हांगा ह्या तिनी निमित्त तुमकां प्रोटेक्शन मेळटा म्हणजे हांगा भीष्मदेव आमकां सांगून दिता. आणि अनेक विषय सांगता तो कसन म्हळ्यार आतां एक माय सुन्नेक सांगून दिवक जाल्यार फर्स्ट तिगेल्या धुवेक सांगून दिता. त्या धुवेक शिकोवन दिता आसतना पळोवन सून समेत शिकता. तशीची हांगा आमगेल ऑर्डिनरी पीपलांक सांगून दिवक जाल्यार देवान फर्स्ट डिवोटीज थ्रू आमकां सांगून दिता. सो ह्या केसरी भीष्मदेवान कसं म्हळ्यार हांगा न्याय कोरक आसिले. हांगा दुर्योधना तसले राय जावचे ना आसिले. तश जावन तुमकां देवान हे कश्टारी घालले. तुमगेल कर्मा निमित्त अथवा तुमगेल पाप कार्य कसने ना आसिले. तुम्ही पुरा पायस जावन घेवन प्यूर सोल जलल निमित्त तुमकां हे कष्ट पावक जाल्ले जाल्यार तुमगेल कसने कर्मा निमित्त तुम्ही हे सिच्युएशनाक येनी म्हणून हांगा भीष्मदेव सांगता. हांगा कसं अर्थ कोण घेवक म्हळ्यार हे मेटेरियल वर्डान तू कसने दुःखालय म्हणटाची हांगा शाश्वत जावन दुःख आसता. सो दुःख आसूच निमित्त एकलो इंपायस जावन असो एकलो पायस जावन असो कसने असो तांक पुरा जनाक कष्ट येवचेची हांगा. सो हे मेटेरियल वर्डान तू पुरा जनाक कसने पुणी कसने रिवर्सल्स येता आसता. जाल्यारी कोण न्याया प्रकार देवान चलोवन दिल्लो जेरी ब्राह्मण अथवा वैष्णवाले गायडन्सर वता आसता तांक हे कष्ट तांणी कष्ट मिरून वचक साध्य जाता. म्हळ्यार हांगा अनेक विषय कसन आमी आलोचन अर्थ कोण घेवक म्हळ्यार आमकां केन्नाय देवालवेरी फेथ दवन घेवक. आमी देवालवेर हे ट्रायबुलेशन्स आयल कुडले कष्ट आयल कुडले हांव चॅन्टिंग करचें सोडता हांव देवाल सेवे करचें सोडता हांव भागवतम वजिना असल पुरा थॉट्स येवचेक शूर जाता.
ना आमगेल धर्म कसं नाही आम्ही ह्या कोर का आम्ही देवाल भक्ती कोरचे कंचे कारणक सोडूनच कसं नाही कष्ट व कसं नाही जावं सोडूनच आम्ही केदन सोण असे आम्ही फॉलो करतच आमक त्याची रक्षण जाऊन कंचे ट्रायब्युलेशन्स अथवा कंचे रिव्हर्सल आयला समेत आम्ही त्या सुलभेरी तक्क आम्ही सुलभेरी त्या कष्टारी भायर येवचक साध्य जाता सो आणि हंगा ह्या पुरा भीष्मदेव पांडवास सांगता ह्या पुरा जता सुचे कंचे निमित्त काला निमित्त म्हणून कृष्ण 10th chapter of भगवद्गीतान कसं सांगता आय एम दी टाइम आय एम दी काला म्हणून सो हंग कसा अर्थ कोण घेऊ का ह्या पुरा कंट्रोल अंडर कृष्णाची असं म्हणून सो ह्या काला निमित्त प्रति एक प्लॅनेट युनिवर्स संतू भोवता सुचे पुरा टाइम कंट्रोलर असं कशी क्लाउड्स असल्यारी त्या विंड वार एक त्या मूव जावच तशी करता सो हंग टाइमा प्रकार निश्चय जावन असं सो ह्या टाइमा प्रकार हंग आम्ही पळयत पांडवास काय ऊन एसिल इंचवे भीष्मा कितलं सॉरी भीष्मा नाही भीमा कितलं पॉवरफुल असेल म्हळारी एक 1000 हस्तीज लाईनार रबेसिलारी फर्स्ट हस्ती कथाणी एक मुष्टीन मारलारी त्या लाईनार ते 1000 हस्ती वचून पोण असतात तितलं स्ट्रॉंग जाऊन भीमा आसिलो आणि आम्ही अर्जुन आले समेत तो बिल्लू हंतू कितलं स्ट्रॉंग आसिलो आणि तगेले ಗಾಂಡೀವ ಬೋ ಅಂತೂ ತನ್ನಿ ಫುಲ್ ಪುರಾ ಜನಕ ಸೋಲ್ಸಿಲ್ಲಲ್ असताडे आणि आमगेले कोण युधिष्ठिर महाराज आमका गोतस न न्यायवंत जावन आसिलो धर्मराय तो अशी पळयताना पांडवासा लागी कसने ऊणीन आसिले जलार समेत आणि कृष्ण समेत तांगेलोटू आसिलो जलार समेत टाइमा मुखारी कोणाले चल ना म्हणचे आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवका सो जलारी त्यांनी न्याय जावन चलल निमित्त तांकां हांगा रक्षण मेळ्ळा म्हणचे आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवका सो आणि अनेक विषय भीष्मदेव कसं सांगता म्हळ्यार हांगा आमकां हे पुरा कृष्णाल प्लॅन जावन आसता कोणाक कृष्णाल प्लॅन कसन म्हणचे कळना मस्त जन ह्या विशयार आलोचना करताची तांकां कळना तांणी बिविल्डर जाताची जाल्यार ह्या विशयार आलोचना करचे अगत्य ना आमी कसले आसता कसं एक हांव लायक जावन चॅन्टिंग करतस हांव लायक जावन देवाल सेवे करतस कसले म्हाका कश्ट येतास कसले म्हाका कृष्ण अशी कश्ट दितास म्हणचे आमी आमगेल मनान प्रश्न येवचे पुरो जाल्यार आमकां ह्या पुरा कृष्णाल प्लॅन्स आमकां हांगा कळना कष्ट आणि हांगा आमी लास्ट टाइम आमी कुंती महाराणी समेत पळयलें कुंती महाराणी कृष्णाला कसं प्रे करता म्हाका केदनाय तूं कश्टारी दवरी कसलेक ती तशें म्हणटा सो दॅट म्हाका कश्टार दवरलें तेदाना हांव फुल्ली तुगेल उडगास करता तुगेल वेर नंबीक दवरनास म्हगेल फेथ इनक्रीज जाता आणि तू म्हाका केदनाय प्रोटेक्ट करचें म्हणटा म्हाका गोतस तशें जावन हांव केदनाय तुगेल उडगास काडू जाता ते तू म्हाका कश्टार दवरला री म्हणू कुंती महाराणी सांगता सो हांगाय आमी कसा अर्थ कोण घेवका केदनाय कश्ट आयिल तेदाना आमगेल फेथ देवाल वेरी इनक्रीज जाता आमकां कशी देव प्रोटेक्ट करता म्हणच विशयार आणि सो आमी केदाना मन कसं नाही निश्चय कोण घेताची खंयचेय कश्ट आयल्यार समेत हांव देवाल भक्ती करची सोडना आणि मस्त स्ट्रॉंग फिलिंग कृष्णाले शेल्टर घेताची कृष्णाक शरण जाताची म्हाका रक्षण कर ही म्हूण घेवन आणि थंय आमकां ह्युमिलिटी आणि हंबलनेस डेव्हलप जाता आणि ते स्ट्रॉंग फेथ कृष्णाल वेर समेत डेव्हलप जावचेक साध्य जाता केदनाय आमी कश्ट आयिल कुडले आमी कसने नेगेटिव्हली थिंक करू ना कसले म्हळ्यार हांगा म्हणटाच न्हय कर्स ऑल्सो बिकम्स अ ब्लेसिंग म्हणून सो केदनाय खंयचे कश्ट आयल्यार ह्या तुलन आमी कसन शिकयत हांव कशी म्हाका आनीके लायक रितीर हांव भक्ती कोरयत म्हणचे आमी हांगा केदनाय कश्ट आयिल तेदाना पळोवन घेवका आणि हांगा भीष्मदेव कसन म्हणटा कोणाक देवाल प्लॅन कसन म्हणू गोतसना जस्ट आमी देवान आमकां खंयचे सिच्युएशनार दवरला की त्या प्रकार आमी चल्लारी
आमकां देवूची हांगा रक्षण करता म्हणजे भीष्मदेव सांगतास. आणि पांडवाचा पुराजनक सांगता कसं म्हळ्यार हांगा तुम्ही कृष्ण तुमगेले कझिन फ्रेंड म्हूण लेखताची जाल्यार तोची हांगा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड तो काय तुमगेले साधारण न्हय तो हांगा देवोत्तम परम पुरुष तो तशें जावन तुमी ते मिसकन्सेप्शन अथवा इग्नोरन्सान तूं आसूं नाकाची म्हणून हांगा सांगचें. सो अशीची कृष्णाक तो ग्लोरिफाय करता वता भीष्मदेव आणि त्या मुमेंटारीची इवन युधिष्ठिर महाराजांक कसले आयला तो कशी राय कोरका राज्यभार कशी कोरका म्हण पुरा निमगुचेक एन्क्वायर करचेक हांगा आयला. सो तुम्ही आलोचन करचे पुरो हांगा भीष्मदेव कैयस शरशय्यर अस सो ते कितले पेनफुल असतं त्या सिच्युएशन कोण की कशकी निद्दला आणि लोचक जाल्यार हांगा युधिष्ठिर महाराज राजभार आणि पुरा जे धर्मारी चलचक कसन पुरा गोत सुका त्या विषयी निमगून आयला. सो हांगा महाभारतांतू भीष्म पर्वांतू एक 100 पेजारी अथवा एक 1000 श्लोकाज असचे पुर ते फुल डिटेल जावन भीष्मदेवान सांगिलस. सो एकलो कसने मोर्च टायमारी तुम्ही कोणाक वचून निमगिलार एकलो डॉक्टर असल्यार तागेल पुत्ताक मग पुरा डॉक्टराचे काम कशी सर्जरी करचे ते पुरा सांगून दी एकलो हंतलार पोण असता तक निमगिलारी तक सांगू जत्वे ना तो ते सिच्युएशनार समेत असना जाल्यार हांग भीष्मदेव त्या टायमार समेत तो कितली कॉन्शियसली आसता म्हणचे आमी हांगा कळयत. सो तो ताका कसने जीवनांतू डिफरंट ऑर्डर्स असता म्हळ्यार ऑक्युपेशनल ड्युटीज विंगड जनाले विंगड असता. सो ताजे प्रकार कशी चलका म्हणचे विषय एकलो राय जावन आसता म्हळ्यार एक क्षत्रिय जावन आसल्यार एक ब्राह्मण जावन आसल्यार वैश्य शूद्र जावन आसल्यार तांणी कशी चलका तांगेले धर्म कसने ते पुरा हांगा भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराजाक सांगून दिता. मागीर आमी चॅरिटी करचे आसल्यार कशी चलका आणि आमी कशी कसने एक बायल मनशालोटू कशी आसूं आणि एक बायल मनशाल ड्युटीज कसने चॅस्टिटी ऑफ वुमेन कशी आसूं आणि ताणे आनी कसने कशी ताणे सिटीजन्सा तांकां पळोवन घेवका तांकां कशी न्यायारी चलोवन दिवका म्हणचे विशय पुरा विशयारी तो उलयता राजधर्मा विशय उलयता अशी मस्त विशयारी तो उलयता. मागीर तो लास्टाक कसने एथिक्स अँड मोरॅलिटी म्हणटाच नवे आमी कशी सेल्फ कंट्रोल आसूं का आमी कशी ऑनेस्टी आसूं का आमी कशी ट्रुथफुल आसूं का लॉयल जावन आसूं का हे पुरा विशयारी भीष्मदेव हांगा युधिष्ठिर महाराजाक सांगून दिता. मागीर लास्टाक समेत तो आमी कशी भक्ती करका देवाल विशयारी कशी आमी प्रसन्न करका देवाक म्हणचे तो हांगा डिटी वर्शीप म्हळ्यार देवाक पूज पाठ करचे हांतू आणि कशी आमी देवाल नामस्मरणे करका आमी कशी स्क्रिप्चर्स भागवतम भगवद्गीता वाचुका अशी पुरा तो हांगा डिवोशनल प्रॅक्टिसेस सांगून दिता. सो अशी तो पुरा सांगून सांगता आसतना ताका सूर्याले किरण हे जावचे पळयता नॉर्थन हेमिस्फियर वचता म्हळ्यार त्या कंडिशनारी ताका कसं कळटा म्हळ्यार उत्तरायण समय आयला म्हणून. सो ह्या समयारी हांव देवाले उडगास काणू आणि ह्या समयारी सांगताची देह सोडचेक भारी लायक म्हूण ते आमी भगवद्गीता 6th चॅप्टरांतू पळयलेंची कंचे सिच्युएशन आरी कंचे टाइम सॉरी 10th चॅप्टर 6th चॅप्टर की 12th चॅप्टर की उडगास जायन. सो कशी देह सोडका कंचे टायमार देह सोडका म्हणचे विशय ते उत्तरायणांतू सोडलारी लायक म्हूण आसताची जाल्यार भीष्म देवाल तसले श्रेष्ठ भक्त ताका हे उत्तरायण पुरा अगत्य ना. सो हांगा
एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती असं त्यांनी म्हणताची हंग उत्तरायण मळरी ಭೀಷ್ಮದೇವು ಉತ್ತರಾಯಣ ಟೈಮಾಕ್ ರಕ್ಕುನ್ ಬೆಸನಿ तो उत्तरायण पर्सनाक रक्कुन बेसिलो कोण ह्या उत्तरायण पर्सन मळर हंग कृष्ण उत्तरायण मळरी उत्तर उत्तर मळर कोण परीक्षित महाराजाले अम्मा सो आयन मळरी शेल्टर म्हणगे सो कृष्णा लागी शेल्टर घेवचक उत्तर धावना इली मेगेल पुस्तक सेव करी मक्का मेगेल मक्षी मोडगेन सो त्या टाइमारी कृष्ण तिका शेल्टर दिता सो ते उत्तराक शेल्टर दिलेल कोण कृष्ण अनेक अर्थ पळयताना परीक्षित महाराजाक सेव करचिक उत्तराले पोट्टा भितरी उंबा भितरी कोण गेलेले कृष्ण सो हंग ते उत्तरायण म्हळ्यार कोण कृष्णाक तो राखून बेसला हंग तागेल दर्शन घेवनूच तो देह सोडचक बेसून असो सो हे कृष्णाक समेत कळता सो तश जावन उताण देह सोडका म्हणच खातीर हांगा तो युधिष्ठिर महाराजाक आनी मस्त जन ऋषी तांकां आपोवन हाडता तो लायक रितीरी ग्लोरियसली ताणें देह सोडचे पळोवका म्हणच आनी तागेले आतां आमी पळयलींची तो कशी धर्मार चोलका म्हणचे आनी रायभार कशी कोरका म्हणच विशय भीष्म देवाक युधिष्ठिर महाराजाक तो सांगून आसता अनेक ह्या भागवतमंतु 9th chapter of भागवतमंतु 32 to 42 त्या तो स्तुती केलेलो त्या स्तुती तो कृष्णाल वैरी कर नासता देवाल उडगास कोण घेन हांव आतां देह सोडका म्हणचे तो कशी माइंडफुली कॉन्शियसली तो माइंड सेट करता म्हणचे ह्या श्लोकान तू दिलेलो आसा सो त्या आमी भीष्मदेवाल तुलानु त्या 10 वर्स जावन तू पळयत तो कशी देवाक ग्लोरिफाय कोण घेवन कशी हांव देवाल वयर फुल्ल मन स्थित जावन तो करता म्हणचे ह्या 10 श्लोकासान पळयत आमी टाइम जाल्यारी ते 10 श्लोकाज रिसाइट करूक पळया सो हांगा भीष्मदेव ते उत्तरायण समय आयिल्ले ताका कळटा सो तो कसो करता तो म्हणता हांव आतां न्ही उलोवचें हे पुरा विशया वयर हांव उरलेला सो आतां हांव म्हगेलें मन स्थित करता खंयचे वेरी कृष्णाल वेरी देवाल वेरी हांव फोकस्ड करता म्हगेलें थिंकींग फीलिंग आनी म्हगेलें कसं मनान तो डिझायर आसा विलिंग आसा ते पुरा हांव कृष्णाल वेरी केंद्रीत करता म्हणून हांगा कृष्ण केन्नाय सेल्फ सॅटिस्फायड जावन आसता आमगेल खातीरी आमगेल डिझायर्सा खातीरी एक भक्ताल डिझायर्स फुलफील करचे खातीरी तो ह्या मेटिरियल वर्ल्डाक येवन आसता भक्ताक रक्षण करचे खातीर समेत तो येवन आसता म्हणचे आमी पळयला सो सो आमी हांगा पळयलींची इवन भगवद्गीता 10th चॅप्टरान सांगताची कसने तेसाम सतत युक्तानां शैत प्रीतिपूर्वकम म्हणगे म्हळ्यार कसने सो भक्ताल कृष्णची इंटेलिजन्स दिता भक्ताक खंयच्या टायमार ताणें कसं कोरका म्हणचे सो हांगा भीष्मदेवाक ते मनन जाला आतां ह्या समयार हांव देह सोडका म्हणच विशय सो हांगा कृष्णाले कसने कृष्ण कशें दिसता कृष्णाले रूप कशें आसता म्हणचे विशय तो डिस्क्रायब करता भीष्मदेव हांगा सो तो हांगा कसन सांगता म्हणल्यार कृष्ण कशी देव कशी सच्चिदानंद विग्रह रूपारी येवन आसता म्हळ्यार ट्रान्संडेंटल बॉडीरी येवन आसता सो तो सांगता कृष्ण कितले चंद आसता म्हळ्यार तागेले कॉम्प्लेक्शन ब्लू कलर खंयचे कंपेर करता तो खंयचे रिसेंबल करता तमल ट्री म्हूण एक आसता तमल ट्रीया कलरा म्हणगे कृष्णाले कॉम्प्लेक्शन ब्लूइश आसा आनी कृष्णाक पळयल कुडले कृष्णाले तोंड चंद तोंड पळयल कुडले खुशी जाता कृष्णाले पोट्टा रीजन पळयल्यार समेत खुशी जाता कृष्णाले कमलद पाद पळयल्यार समेत खुशी जाता सो तशी पुरा तेगेले अंग पळयल्यार खुशी जाता
कोणाक कुशी जाता पुरा जनाक कंच कंच लिव्हिंग एंटिटीज असच की कोण कृष्णा पळयताच की पुरा जनाक कुशी जाता कसलक कृष्णा इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह म्हूण घेन आनी तो तागेले वर्णन करता सांगता तागेले कसने हळडुवे पुडवे ते मस्त ಶೈನ್ जाता आसता आनी तागेले कसले कमलದಂತ तोंड ते तोंडा वयरी कसने स्ಯಾಂಡಲ್ವುಡಾचे पल्प चंद कोणगेनु लावन आसता सो असल कृष्ण वेरी हांव म्हगेले मन स्थित करता हांव केंद्रित करता असो म्हणून हांगा भीष्मदेव सांगता आनी हांव कसने मेटेरियल डिझायर्स अथवा कसने डिझायर करना ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ हे दिव्य रूप वैरी केंद्रित करता असं म्हणून सो अशी तो सांगता आणि मुखार अशीची तो सांगता तो हंगा आम्ही भीष्म देवालानी कृष्णाले रिलेशनशिप कशेस म्हळ्यारी भीष्म देव केन्ना वारियर तो शौर्य रूपारी हंगा रिलेशनशिप पळयता सो कृष्णाक समेत तो हंगा वारियर रूपारी पळोवचेक इश्ट पडवता सो हंगा तो कसने युद्ध जाता आसतना कृष्णाक कशी पळोवन आसता तागेले कृष्णाल केस पुरा उडता आसता तागेले मुकुट असना तागेले कृष्णाल केस लायक रितीर उडता आसता तशें तोंड केस उडता आसूचे कृष्ण आनी ते युद्ध भूमीन तू कसने हे कुद्रेल हे मुखार वताना ताजे डस्ट रेज जातना ते पुरा कृष्णाल तोंडारी अंटून आसता आनी हूम येता आसता ते हुमाक कसं सांगता तो ते लायक कसने कसने पर्लाचे मणके दिसता तागेला तोंडा वेरी आसूचे हूम आईल पुरा पर्ला मणिया मणके दिसता असो म्हणून आनी लायक डस्ट पुरा तागेले तोंडारी आसूचे तसल कृष्ण आनी आपणेले भाणा निमित्त हांगा युद्ध जाता आसतना अर्जुना लोटू युद्ध करताना कृष्णाक समेत बाण लागून असतात सो ते भाणाचे घाय कृष्णाक लागून असता आणि कृष्ण समेत ते भाण लागील हजेरी कुशेर असता भीष्माल भाण म्हाका लागला म्हणून ते कुशेर असता सो तसल कृष्ण कोणाले केस उडता असता वारेक आणि माते राशी तोंडावेर लागून असता आणि हूम देवंत असता आणि तागेल अंगारी गाय असता तागेल भीष्माले भाणा निमित्त गाय जलल ताजे गाय असता तसल कृष्णाक तो पळोवन असता म्हळ्यार एकलो वॉरियर कशी फायट करतना कशी जावन असता तसल कृष्णाक तो पळोवचेक इश्ट करता सो तो मागेल माइंड हांव थंय केंद्रीत करता म्हणून आनी हांगा कसने म्हणटाची कृष्णाक केन्नाय डिवोटी लोट कनेक्ट जावन गे नाव आपयल्यारी भारी खुशी जातके म्हळ्यार कसने यशोदनंदन म्हळ्यार यशोदाले पूत म्हूण तशीच हांगा विजय विजय म्हणगेनु सांगताची तो हांगा म्हळ्यारी अर्जुनाले सखा म्हणगेनु अर्जुनाले फ्रेंड म्हणगेनु हांगा तो कृष्णाक आयडेंटिफाय करता सो तशीची कसने तो गुणगान करता होता सो हांगा कसने आम्ही स्टार्टिंग भगवद्गीतांत पळयला कृष्ण सांगता दोन सैन्यामध्ये मागील रथ हाडी कृष्णा मग पळोवक कोण कोण युद्ध करू आयला म्हणून सो थंय समेत कृष्ण कसने भक्तवत्सल जावन असता तशें जावन कोणी ताका ऑर्डर कृष्णा कोण ऑर्डर करू साध्य भक्ताल ऑर्डर मात्र तो घेवचे साध्य तो घेता सो तो भक्तवत्सल जावन असता सो हांगा अर्जुनान सांगिल कुडले ताण हाणू रबेले सो कृष्णान जस्ट एक मर्सीफुली ग्लॅन्स पुराजन युद्धांत असेल सैनिका वयर दाखयले निमित्त तांणी तांगेल देह सोडतना कृष्णा पळोवनूच तांणी देह सोडलींच्यानी तांणी तांकां मुक्ती पावयले सो खंय जाल्यार आनी पुरा सैन्यांत आशिल्ले सैनीक तांणी कृष्णाक पळयनी युद्धांत म्हूण लेख्या तांकां कितले की आयुश्य आसता आशिल्ले
आणि त्यांनी कसं की कर्म ऍक्टिव्हिटीज ಅಂತೂ इन्वॉल्व जाऊन असतं सची ಸೊ ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತೂ युद्ध भूमी ಅಂತೂ इतले जण मेल्लार समेत तांकां पुरा जन त्यांनी कृष्णा पळोवन आसता आणि कृष्ण समेत तांकां पळोवन आसता ते पळयलेल हंतूची त्यांनी तांगेले लाईफ सार्थक कोण घेतल्यांची त्यांनी ಹಂಗ ಲಿಬರೇಷನ್ ಪಾವಚೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಲೆ ಸೊ ತಸಲ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಣ ಇತ್ಲೆ ಪುರಾ ಜನಕ ಮರ್ಸಿ ತಕ್ಕೆಲ ತಸಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಹೆಮಕ हांव मेगेले मन स्थित कोरका म्हणून प्रार्थना करता म्हणून हांगा भीष्मदेव सांगता सो तशीची कसं नाही अर्जुनाक आम्ही पळयलेंची महाभारत युद्ध ಅಂತ अर्जुनाक हंग कन्फ्युजन जाता तो इग्नोरेन्स ಅಂತ असता कसं नाही हांव युद्ध करना हांव रान्ना वचून बसता तो भीक मागता तशी पुरा सांगता तेदान कृष्णान हंगा भगवद्गीता सांगिलास हंगा हे कसल कतिरी हे पुरा अर्जुनाक गोतना आसिल म्हणवे ना अर्जुनाक तसल सिच्युएशन ಅಂತ घाले ताणे ताका इग्नोरेंट सिच्युएशन घाले सो दॅट ताणे क्वेश्चन निमगून एक भक्ताल थ्रू आमकां हांगा भगवद्गीताचे नॉलेज दिला आणि एक ट्रान्संडेंटल नॉलेज एक आत्मविज्ञान म्हणटाच नव्हे सेल्फ रियलायझेशन सोल सेल्फ रियलायझेशन ताजे विशयारी कृष्णान हांगा भगवद्गीता तुलन आमकां कळला सो तसल कृष्णाले कमलपादवेरी हांव कॉन्सन्ट्रेट कोरता ते मेगेले ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रॅक्शन म्हूण हांगा भीष्मदेव सांगता सो अशी तो ते युद्ध भूमीन तू कृष्ण कशे आसिले सो ते वॉरियर जावन आसिल कृष्णाले हंतूची तो फुल रिमेंबर करता करता त्याची थॉट सारी आसिलो सो एक पटी हांगा कसन जाता दुर्योधन कोपार येवन सांगतात भीष्मदेवाक तू पांडव सलवेर मस्त मोग करता ताकाच तू तांक कोणाका मारना तू हांगा अन्याय करतास तू आमगेले हांव विन्न जावका म्हण तुका काय इश्ट ना म्हणून पुरा अपवाद घालता भीष्मदेवाल सो तेदान भीष्मदेव कोप घेवन सांगता हांव पल्लेक पुरा 5 जन पांडव सका मारता ह्या मागे ह्या 5 बाणांत हांव मारता म्हणून सांगता सो दुर्योधन भारी खुश जाता तशें जाल्यार हांव हे 5 भाण आवदावन घेता म्हणून सांगून वततो सो हे कॉन्वर्सेशन कोणाल मध्ये जावन आसता दुर्योधन आणि भीष्मदेवल सो ते कोणी थर्ड पर्सन कोणाका गोत आसना हे विषय जाल्यार आमगेल हृदयांत कोण आसता कृष्ण आसता सो कृष्णाक दोग जनाल कॉन्वर्सेशन कळ्ळ नासता सो कृष्ण कसं करता अर्जुना पेटयता युद्ध पुरा जल मागिरी हांगा युद्ध पुरा जल मागीर संजे नंतर दोग जन वैरीस म्हळ्यार दोग जन आर्मी तांणी अनेक आर्मी ಒಟ್ಟು उल्लोचे कोरचे पुरा करताची युद्धा टायमार तांणी युद्ध करताची विंगड वेळारी तांणी लायक कोन बसून पार्टी समेत करताची लायक जावन घेवन पर्डी मारून घेवन गमत कोन घेवन आसताची सो तशीची अर्जुन समेत हांगा दुर्योधनाले टेंटा येता आणि येवन निमगीता तू म्हाका प्रॉमिस केलें नव्हे एक शॉर्ट जावन सांगता एक हाचे टायमारी तो प्रॉमिस कोण आसता तू कसं निमगेल्यारी हांव दिता म्हूण तेदान दुर्योधनाले लायफ तो सेव कोण आसता अर्जुन तेदान तू कसं जावका जाल्यार हांव दिता तू निमगिलाल तेदान हांव म्हणटा सो म्हाका ते 5 बाण म्हाका हांगा जाय म्हणचे अर्जुना निमगिल कुळे दुर्योधनान तोंडा उत्तर दिला सो तेदान काणू दिता सो त्या टायमार समेत तोंडा उत्तर कसं दिवन आसतात की ते प्रॉमिस तांणी हांगा फुलफिल करतात सो दुर्योधन अन्याय करता आसता समेत ते तोंडा उतराक सांगिल्लेक हांगा 5 बाण काण दिता हांगा अनेक कृष्ण कसं करता भीष्मदेव सेकाणी वेळार आनीक एक काळोख जावन आसता त्या टायमारी समुद्र लागी वचून घेवन तो फुल बसून मेडिटेशन करता आसता सो त्या टायमारी द्रौपदीक पेटयता आणि भीष्मदेवाल पाय स्पर्श करून तेगेले आशीर्वाद घेवन येऊ म्हणून घेवन सो द्रौपदी वता आणि भीष्मदेवाल पाय स्पर्श करून आशीर्वाद निमगीता तेदान भीष्मदेव दोळ सोण अशी ताका कळटा कोण की बायल मनश आसा म्हणून घेवन सो तो कसं नाही सौभाग्यवती भवा म्हणून सांगता मागीर दोळ सोडता पळयता
द्रौपदी आत तिक सौभाग्यवती भवा मळमगिरी आणि कसन ताणे पांचन पांडवाचा भाव तिगल बಮ್ಮನಾಕ ಕಶಿ ಮಾರ್ಚೆ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯ ಜೊತೆ ಸೊ ತೆದನ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ ಕಳ್ತಾವ ಹಂಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವನ್ सांगता हा बाण पुरा अर्जुना दिवच्या जल्ल्या देन कृष्ण भीष्म देव कळता हंग कसं नाही हो ह्या पुरा कृष्णाला प्लॅन्स म्हणून असो हा वत कसं करता हा वत लायक हंतु युद्ध करता आणि अर्जुनाक सोलसिता अर्जुनाक मार्च तशकता त्यातून कृष्ण तक रक्षण कोरचक येवकतीची ताणे आणि ताणे रक्षण कोरक येवक जलरी ताणे आयुध उबरकतीची म्हणगे सो हंग नेक्स्ट डे मस्त कसं म्हणताची भीष्मदेव मस्त हंतु युद्ध करतो अर्जुनाक कसं अर्जुनाक भीष्मदेवाला एद्रक युद्ध कोरुक साध्य जायना तो भीष्मदेवाला एद्रक सोलवून वतस आणि कसं अनेक भीष्मदेव अर्जुनाक मारनु काढता मंच वेळारी कृष्ण कसं करता तागेल चॅरियट तुलन धेवनु मस्त कोप्पारी एक व्हील पोण असतात ते घेऊन येतं आणि कोप्पारी भीष्मदेवाल टुवर्ड्स धावता कशी एक्सिप एलिफंटाक अटॅक करू होता तशी तो भीष्मदेवाक अटॅक करू होता त्या पळोनु भीष्मदेवा खुशी जाता आणि तो तेगेला आयुध पुरा सोणू कृष्णाक सरेंडर जाता तू मकत मरियत हांव तुगेला अंडर शेल्टर घेतला म्हणून सो ह्या टायमारी कृष्ण कशे येता वापस ते केस पुरा हरडून असता आणि कोप्पारी ते दोळ पुरा तांबडी जावन असता आणि तागेले अप्पर गार्मेंट्स म्हणटाची सो ते धावन येताना ते पोण असता त्यावेळे कृष्णाक कळ नसना आणि हूम येता असता आणि तागेले अंगातुलन रगिले रगत येता सो हंगा आचार्यस कसं म्हणटाच म्हळ्यारी कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह म्हणताच आम्ही ट्रान्सडेंटल बॉडी म्हणताची सो एकल्यानं देवा फूल घालणारी हा ते कशी देवा अर्पण जाता तशीच हांगा हो भीष्मदेव हांगा वॉरियर सो तो कसं घालचे साध्य तो भांड घालता ते भांड समेत कृष्णाक कशी घाल असता मोगार तागेले ताका अर्पण कोण असतं सो ते कुशेर कृष्ण समेत घेऊन असतं ते घेतला की ना म्हणून कुशेर कशी दाखवची साध्य ते भाणाचे घाय जावन अंगार पुरा रगत येऊन असचे सो ह्या पळोवन भीष्मदेवाक भारी खुश जाता आपल्याला कसं नाही प्रॉमिस दवन घेवच्या खातीर आणि मेगेल वो कसं नसतं कृष्णानं आयुध घेवकतीची तागेले भक्ताक प्रोटेक्शन करूक सो तो तागेल प्रॉमिस कसं नसतं कृष्णान प्रॉमिस केलेलं कसं नसले आयुध उभारना हांव बरी एक चॅरियटेर जावन असता म्हूण जाल्यार हांगा ताणें अर्जुनाल प्रोटेक्शना खातीर ताणें एक भक्ताले प्रोटेक्शना खातीर अनेकलेले वो ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚುಕ್ಚರಜ ಮೊಂಚ್ ಕತೀರಿ दोघ जनाला डिवोटीस खातीर ताणे हे सॅक्रिफाईस केलेलंस कृष्णान तागेले प्रॉमिस ताणे ब्रेक कोन घेनु आयिलस हे पळोवन भीष्मदेवाक भारी खुशी जाता सो त्या मुमेंटारी कृष्ण कशे येता त्या कृष्णाची म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करता त्या कृष्णा पळोवन हांव देह सोडका म्हणजे हांगा आमी भीष्मदेव हांगा सांगता सो त्या मेगेल अल्टिमेट कृष्ण अट्रॅक्शन कशें आसता म्हळ्यार म्हाका पार्थसारथी जावन तो युद्धारी कशें आशिल्ली की त्या कृष्णाल वेरी म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करता म्हणून सो आणि तो चॅरियटर जावन आशिल्लो तेदाना पार्थसारथी जावन आशिल्लो तेदाना एक राईट हँडारी ते घोड्याक हें करचे विप्प आनी ते घोड्याचे धोर लेफ्ट हँडान तू दवरन आसता तसल कृष्ण पार्थसारथी जावन आशिल्लो वेरी हांव मेगेले मन स्थित करता म्हणून अशी पुरा तो आलोचन कोण त्या युद्धभूमीर ते थॉट्स कृष्णान कशी हे केले कृष्ण कशी युद्ध अंतू हे केले त्याची थॉट्स सारी तो हांगा फुल कॉन्सन्ट्रेशन करता आशिल्ले सो
ह्या पुरा आम्ही पळयत आणि तो अनेक कसं नाही राजसूय यज्ञ जाताना युधिष्ठिर महाराजाला राजसूय यज्ञ जाताना कृष्णाक पुरा जन येऊन नमस्कार घालताची कृष्णाक पुरा जन येऊन मर्यादा दिताची कृष्णाक ग्लोरिफाय करताची त्या इन्सिडेंट समेत तो आलोचन कोनु भारी खुश पडवनु देवाल वेरी अशी तेगेल मन केंद्रित करचक तो पळयत असता आणि लास्टाक तो फुल कॉन्सन्ट्रेट करता देवाले वैरी आणि देवा पळोवन कोणाच ಎದ್ರ ರಬ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಜಾವನು ತಗಲ್ ಎದ್ರ ರಬ್ಲ ಪುರಾ ಜನಲೆ ಹೃದಯಂತು तो अस सो तसल कृष्णाक हांव आलोचन कोनु नमस्कृत कोनु सो तेदन तो हगूर तेगेले देह सोडता हंग तो कसने माइंड स्पीच अंड एक्शन्स अंत फुल तो कृष्णाल वेर कॉन्सन्ट्रेट जावन हगूर सायलेंटली तो तेगेले देह सोडता सो हे टायमार पुरा जन उपस्थित असताची तांणी पुरा जन ताका मर्यादेन नमस्कृत कोन तेगेले अंत्यकार्य मुगसिताची सो अशी भीष्मदेव लास्टाक कशी ग्लोरियस डिपार्चर म्हळ्यार अशी देवाले वेरी कॉन्सन्ट्रेट कोन इतले कष्टारी तो काय आरामेरी काय देह सोडला तो तितली भाणा अजिशय अजेरी निद्दललो कितली की पेनफुल सिच्युएशन आरी असू तो जलरीची तक्का कसने एक वर कसं मेळ नसता तक केदन जावक जलरी ताणे देह सोडे येता मुडगे सो तो कंप्लीटली हंग कृष्णाल वेरी फोकस कोन कृष्णा उडगास कोन पुरा आलोचन कोन युद्ध भूमिंतो कसन पुरा जल्लले कृष्णाले रिलेटेड ते आलोचन कोनु 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 तो कृष्णाले वेरी कॉन्सन्ट्रेट कोन तगल मन स्थित कोनु तो देह हंग सोडता अशी तो हंग देह सोडता सो अम्मी समेत प्रॅक्टिस केल्यारी आम्ही भक्ती प्रॅक्टिस केल्यारी कृष्ण समेत आमकां त्या टायमार देह सोडचेक कसं कोर का म्हणचे त्या इंटेलिजन्स कृष्ण आमकां खंडीत दिता सो ताजे प्रकार आमी देह हांगा सोडयेत सो 10 मिनिट्स आसा सो हंतू आमी फास्ट जावन श्लोक संगीत जाल्यारी सांगून सोडया म्हूण लेखता एक 10 मिनिट्स असना माताजी वही माताजी कवर करूया तुमकां पुरा दिसतास म्हूण लेखता श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पितवेष्ण क्वति सत्त्वतपुङ्गवे विभूम्नि इति मतिरूपकल्पितवितृष्ण भगवति सत्त्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेशि प्रवाह स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेशि प्रवाह सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेशि यद्भव प्रवाह सुखमुपगते गमनं तमलवत् रविकरगौरवरं दधाने त्रिभुवनगमनं तमलवर्णं रविकरगौरवरं दधाने वपुरलकुलुरे
तानान् भजामः विजय सखे रतिस्तु मे नवाद्य वपुरलकुलव्रेतानान् भज विजय सखे रतिस्तु मे नवाद्य युधिर्ममैश्वा कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतस्य युधितुरग्रजो विदुम्रविश्वा कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतस्य मम निशिता शरीर्विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा मम निशिता शरीर्विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखि वचो निष्मयमाद्ये निज परयोर्बलयोरतं विशेष्य सपदि सखि वचो निशम्यमाद्ये निज परयोर्बलयोरतं विवेश्य स्थितवती परसैनिकयोरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकयोरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रयत्न मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुस्य दोषभूते व्यवहित प्रयत्नं मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुक्ष दोषभूत्य कुमतिं हराद आत्मविद्यायास् चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु कुमतिं हरद आत्मविद्याया चरणति परमस्य तस्य मेस्तु स्वगनि मम प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमप्लुतोरतस्सा स्वनिगममपहयामत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमप्लुतोरतस्सा धृतरथचरणोऽभ्याचलत् हरिरिवं तुमिवं कटोत्तरीया धृतरथचरणोऽभ्याचलत् हरिरिवं तुमिवं कटोत्तरीया सितविशिखातो विश्रिणदंश सतज परिप्लुत
सितविशिखातो विशृणदंश शतज परिप्लुतदातयिनो मे प्रशपमभिष मदवदधूम् सभवत मे भगवान् गतिर्मुकुन्द प्रशभमभिससर मदवदरात्तम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्ब अत दुदूरे धृताय रश्मिनितक्षणीये विजयरथ कुटुम्ब अत दूरे धृताय रश्मिनितक्षणीये भगवती रातिरस्तु मे मुमूर्ष यं निरीक्षयः गतस्वरूपम् भगवती रातिरस्तु मे मुमूर्ष यं निरीक्षयः गतस्वरूपम् ललिता गति विलास वाल्गुवास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमोणान ललिता गति विलास वाल्गुवास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमोणान कृतमनुकृतवत्य उन्मन्दान्तः कृतिमगान् किल यस्य गोपवाद्वा कृतमनुकृतवत्य उन्मन्दान्तः प्रकृतिमगान् किल यस्य गोपवाद्वा मुनिगण नृपवर्य शृणिगणपवर्य शङ्कुलिनाथ सदसि युधिष्ठिरराजसूय मुनिगण नृपवर्य शङ्कुलिनाथ सदसि युधिष्ठिरराजसूय अरणपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा आत्मा अरणपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा वीरात्मा है लास्ट तमहिममहमज्म शरीरवाचम् हृदि हृदि दिष्टिमात्मकल्पितानाम् तमहिममहमजं शरीरवाचम् हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैक तारकमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोह प्रतिदृशमिव नैक तारकमेकं
समधिगतोऽस्मि विदूतवेदमो। हरे कृष्णा. सो ह्या एक प्रयत्न केला 10 वर्सेस भीष्म स्तुति संचक. सो ये आम्ही नॉर्मल भागवतम श्लोक संगिल के संगू जाए ना ह्याचिके विंगड रीति संकलन. सो मस्तु ಧನ್ಯವಾದ ಪುರಾಜನಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव निधि की जय. कसने